मातशें म्हाका विकनस आहा पण लेट्स सी गायज. आणि आता वयता असताना सारखे त्रास जातले हवी तुका न्हू. सारखी स्लो वयचो पडटा फाल्यां म्हाका काच काच जाता सारखे अशें वयस वय वय गे ऑपरेट करी नर्सी बीन आसताले तुमकां खबर आसा न्हू ती पॅन्ट बीन काडची पडटा. म्हाजी जी पेन असली खबर आसा इट वॉज हॉरेबल. न्हिदलो कसो पोटार न्हिदलो आनी न्हिदलो तो म्हाज्या सायडीचे जे हें आसता खबर सायडीक कट पडलो तुमकां फोटो घातला पळय ते स्टिचीस अशे ओपन जाले नासलो कोण न्यूस नासलो यु नो इन दीस सिच्युएशन बट एलोयशियस हर एक 2 वरान म्हाका मॅसेजी हर. ओके गायज सो इट्स बीन 2 days नाव आणि गाडी आमी भायर पार्क केलेली आसा. मातशें म्हाका विकनस आहा पण लेट्स सी. वय म्हाका दिसता म्हाजी फुटपाची आहा. हां ऑलरेडी फुटतली म्हाजी सारकी. वय या आमी घरा कडेन ही ती पळय गाडी थंय दवरल्या कित्याक हांगासर भितन पार्किंग ना. ओके सो गायज आमी आतां बारीकशी फॉर्मॅलिटी जाल्ली ती फॉर्मॅलिटीज करपाक गेल्लेली न्हू हा. हां खूप वत आहा गायज. आणि आता वयता असताना सारखे त्रास जातले हवी तुका न्हू. त्रास जातले आनी गाडी पळयात कसली हे पळय ती 2 दीस पयलीं 3 दीस पयलीं हे घातलेलो आर हांवें काय बरो आसलो ताजो आनी आतां पळय सगळो पावलो. ओके सो गायज भायर सरच्या पयलीं ज्यूस मारता म्हाका सारकें हे कशें जाता मातशें डिझीनस कसो खबर ना. आनी मेन म्हणटा पळय ते एके वाटेन हांगा थंडी आहा खूब सारकी. ज्यूस पियाता आनी मागीर चल्ली आकाची फुटल्या 2 दीस सारकी. केन्ना घरा पावता कशें जाला हांवें. आकाची 2 दीस सारकी फुटल्या म्हाजी जाल्या पण तेजी चड जाल्या तेका बसचें पडलें न्हू खूब 2 दीस सो बिकॉज ऑफ दॅट. आनी सांगतात फुडें कितें जालें तें तुमकां घरा कडेन सांगता. सो गायज अपर हवी पेट्रोल पंपार आहा पेट्रोल घालता. ओके सो गायज आतां आमी येयल्या पेट्रोल घालपाक. माय फर्स्ट फ्यूल अप आफ्टर हॅविंग सो मच. कैसे हो दादा कैसे हो कैसे हो. हिंदी नहीं आता. अरे यार पुलिस में हो ना पुलिस में हो ना. हांगाल्या लोकांक थोड्या हिंदी येना सो आतां पेट्रोल घालया आनी भायर सरया आमी. फर्स्ट फ्यूल अप सांगूय ना न्हू. आनी गाडी पळय 2 दीस भायर उरली न्हू 2-3 दीस पळय कितली तांबडी जाल्या पळय. आनी गाडी भायर उरली न्हू 3-4 दीस पळयात कितें जालें ते तांबडेच सारके. कितें आहा ना अगी कडेन न्हू अशें चड वेळ गाडयेचेर बसपाक जायना. त्या खातीर न्हू आमी कितें करता सांग रावत 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 वयता. कंटिन्यू चलयत न्हू जाल्यार जायना तेजे कडेन फॅनान दुखता न्हू तेज्या त्या खातीर. आता पळोवया आमकां कितलो टायम लागता तो घरा कडेन पावपाक. ओके सो गायज तुम्ही पळोवं शकता हाका आमचे खाता फेवरेट डीश हांव काय खावं शकना सो हांवें वाटेर ज्यूस बीस पियाला सो आतां ते हे पळय चालू आहा तेजें खावप खाल्ले काय या मागीर आमी. ओके गायज सो दनपारचे सारके आतां 1 जाल्लेले आसा आनी आमी वयता ऑन द वे होम. आनी हांव जाता तितली स्लोच चलयता कित्याक जाता हांवें तुमकां खरें सांगता मातसो पासून होणको येयलो न्हू जाल्यार म्हाजे हिप्स आसा पळय म्हणजे म्हाजे जे कितें म्हणून सांगू तुका कमर आसा पळय कमर आनी हिप्स पोर्शन आहा पळय तो लोवर बॅका कडेन थंय झाण्ण करून पेन जाता म्हणजे आदावळो काय कळ्ळें तुमकां. थंयसर त्यो सुयो लायिल्ल्यो आहा त्यो तुमकां हांव मागीर सांगता केन्ना घरा पावता पळय तेन्ना. सो येस हांव जाता तितलें स्लोच वयता. होणको गावलो काय स्लो चलयता. असो रोड स्मूथ आहा जाल्यार हांव मातसो 50-55-60 लास्ट भायर आसले तर हे परत स्लो. आनी हांगासर पळय तुमकां कणयो पळय कितल्यो विकपाक दवरल्या बाबा मजा. ते सारकी वाट लागल्या सारकी स्लो वयचो पडटा फाल्यां म्हाका काच काच जाता सारकें अशें वयस वय वय गे हेवी फुटल्या म्हाजी सारकी. तुमकां खरें सांगू गायज जो मनीस 2 वरान थंयसरल्यान म्हणजे हो घाट क्रॉस करून गोंयान पावता हांव एकाक भायर सरलेलो तुमकां खबर आसा. आतां जाल्यार 4:30 म्हणजे तुमी चिंता हांव कितलो स्लो येयला पळय तो कितलो. अजून हांव अर्दोच घाट काडटा
इतलो स्लो आहात जस्ट इमॅजिन करा तुम्ही. हे पळोवंक शकता तुम्ही हांगासर कामूय चालू आसा रोडाचे. आवय शे सगळं डांबर मरे बाबा माझ्या पळया. सो गायस कितल्या वक्ता उपरांत मातसो रोड बरो मेळ्ळो पण तरी मातशें म्हाका न्हू हें काय दिसता पळय कसलो धांवता पळय माकड डिझीनस कशें जाता आय डोंट नो काय पोटान ना म्हणून काय म्हाका आतां कितें खावपाकूय भंय दिसता. ज्यूस पियाल्लो उदो हांवें न्हू सो आतां एक्चुअली ह्या टायमार हांव कितें तरी खाता आतां खावपाकूच भंय दिसता. घरा कडेन पावले काय कितें सँडवीच बीन पळयता मागीर पावोन वाज येयलो आतां तकली बीन दुखोंक लागली म्हाजी. मातशें तरी रोड मातसो रोड सारको जालो कशें लायल्या पळय ट्रक वाटेर. फायनली पावली गोंयान. आतां हांगाल्यान एप्रॉक्स आसा 30 किलोमिटर तरी क्रॉस आसतले 30च्या वयर आसतले. कितें करता रे बाबा. फायनली आमी गोंयान एंटर जाले. म्हाजी सारकी फुटल्या तुमकां सांगूं शकना पळय तितली म्हाजी वाट लागल्या. So guys, आयज आमी घरा पावाना होतो भायर सरलेली आनी आतां जाली सांजची 9 तरी आमी आतां वाळपयूच आसा. म्हाका दिसता हांगाच्यान वाळपयच्यान घरा पावपाक आनीक परत 1 वर लागता. सारकी स्लो येता स्लो. आफ्टर अ लॉंग टायम तुमी म्हणटली हांव खंय आसलो कितें आसलें कशें कितें आसलें. ओके सो गाईज हे जे 10-12 दीस वॉज माय एके वाटेन हॅपिनस की यू नो आय डीड समथींग आनी एके वाटेन व्हेरी पेनफूल आनी सिकनस विकनस बसून उलयता म्हाजे कडेन न्हू हालीं खरेंच जायना त्रास जाता. ओके सो ही व्हिडिओ हांवें तुमकां लेट घातली आनी म्हाजें जें बीन कितें हांवें केलां तें थोडे दीस पयलीं जाल्लेलें आसा. सो जे दिसा जाला त्या दिसा तुमकां हांवें ब्लॉग बीन कांय घालूंक ना बिकॉज तुमकां खबर आसा न्हू आयज काल संवसार कसो पळय तो कोणाचें बरें जाल्लेलें केन्नाच कोणाक नाका. यू नो खंय कोण पडलो जाल्यार आरे पडलो मरे मोडल्या पुरो मेल्या पुरो ही सिच्युएशन आसता आयज काल लोकांची. कितें करपाचें. सो सांगता तुमकां कितें कितें जालें कितें ना पळय तें. आनी फस्ट ऑफ ऑल खावपा जेवपा कडेन मातशें म्हाका रिस्ट्रिक्शन्स आसा. यू नो ऑयली खावं शकना चिकन बिकन कांय खावं शकना. फ्रुट्स ओके थोडे बहुत तशें तिजान बीन तसलें खावंक लायला. सो सांगता तुमकां मागीर यू नो सद्या मातसो वयता मॅडिसीन घेता. सो गायज तुमी पळयलेलें आमी थोडे दीस पयलीं खंय तरी गेल्लेलीं न्हू हांव. सो आमी ओपनली तुमकां कांय सांगूय शकना बट कोणी म्हाजे पयलींचे प्रिवियस व्लॉग पळयला जाल्यार तांकां खबर आसा हांव कित्या बद्दल उलयता पळय तो. ओके आनी जालें कितें जाणा एक्चुअली तुमकां सांगता जे ट्रान्सप्लांट आसता खबर आसा बोन मॅरो न्हू तें कितें आसता हार्डली 15 मिनिट्साचें काम तें. ओके म्हाज्या वाटेंतल्यान हांव कोणाक दिता आनी तेज्या वांगडा कशें कितें तें म्हाका कांय खबर ना बट म्हाजे कडल्यान ते इज हार्डली फॉर 15 मिनिट्स आनी 2-3 वरांचो रेस्ट. बट इन माय केस म्हाजे विकनस चड आसले. फॉर एग्जाम्पल तुमकां कितें सांगूं म्हाका चलपाकूच जायनासलो. ओके सगळें सारकें आसलें एवरीथींग इज ओके उलयतालो खातालो सगळें बट उबो रावतालो खबर आहा म्हाका अशें जाता कडकडोंक जातालें अशें न्हू का. सो त्या टायमार मातशें म्हाका भंय दिसलो की आतां हांव घरा कसो वचो कित्याक हांव बायक घेवन येयल्लो न्हू. बायक घेवन हांव आनी अंकिता येयल्लेले. सो बिकॉज ऑफ दॅट सो 15 मिनटाच्या टायमाक म्हाका लागली 2 दीस. बट हांवें जो तुमकां तो फाटी हेजो प्रिवियस ब्लॉग घातला
आनी त्या टायमार घालूंक ना. म्हाजें जावन बीन मागीर तुमकां ब्लॉग घातला, कित्याक म्हाका काय म्हणून रिकवरी जावंक जाय आसली. आनी ते कशें आसता जाणा गायज, तुमकां खरें सांगता, एक फोटो घालता तुमकां हांगासर, ओके. आनी हांव कशें तुमकां सांगू, हांव एक्सप्लेन करूं शकना, डायरेक्ट युट्यूबारूय उलोवं शकना. आनी मेन म्हणटा पळय तें, जेन्ना तुमचो बोन मॅरो हें करता खबर आसा, तेन्ना फाटीच्या म्हणजे बोका कडेन मातशें वयर, म्हणजे सांगपाकूय ऑकवर्ड दिसता, बोक बीक म्हणपाक. सो थंयसर न्हू बारीक अश्यो सुयो कश्यो तोपता, म्हणजे बारीक म्हणजे दर म्हाज्या मोठा येद्यो पळय, ह्या आखाणो आहा पळय, येदे मोठे, आनी ते भितर अशें घालता आनी करून ओडून काडटा, ओके. आनी तेका केबल्स कशे आसता अशे सायडीक, अशें तुमकां सांगू हांगासर कमरे कडेन अशे, आनी ते केबल स्ट्रेच जाता खबर आसा, तेन्ना बरो मोठो कट पडटा. तुमकां हांवें घातला, बट जो फाटल्यान असो हें मारला पळय, तुमकां फोटो घालूं शकना. इट्स ऑकवर्ड मुमेंट. म्हाकाच तो कितें तुका सांगू, जेन्ना ते ऑपरेट करी नर्सी बीन आसताले, तेन्ना तुमकां खबर आसा न्हू, ती पॅन्ट बीन काडची पडटा. सो म्हाका ते खंयच्या खंयच दिसताले. आनी गुंगी नासली, गुंगी म्हणजे कितें, बेशुद्ध नासलो, फक्त तितलोच पोर्शन म्हाजो ते हें केल्लो, कितें म्हणटा, सुन्न केल्लो. आनी म्हाका लज दिसताली कितें चेडवां बायलां ती आनी पळयतात न्हू, म्हणजे कितें तुमकां सांगू, अशें केन्ना अशें खंयच्या कोणा फुडल्यान अशें ना, बट अलग कशें दिसतालें. आनी येस 15 मिनटाचो हें, बट 15 मिनटां जाली, 1-1.5 वरस, म्हणजे 1-2 वरां जाली. म्हाजी जी पेन आसली खबर आसा, इट वॉज हॉरेबल. कित्याक तें तुमकां सांगता, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका उबो रावंक मेळनासलो. आनी हांव ज्या जाग्यार बसलोलो, म्हणजे बसपूच ते ज्या जाग्यार जाला थंयच बसप आसता न्हू, जमनीर असो बसता, खाटीर बसता, आनी बसपूच जायना. तुमकां खबर आसा म्हाका ऑलरेडी लोवर बॅक इश्यूज आसा, आनी बसपाकूच म्हाका प्रॉब्लम जावंक लागले. न्हिदपाक प्रॉब्लम जावंक जाले. मागीर हांव पोटार रावलो ते म्हाका आनीक भानगडी जाल्यो. डॉक्टरान म्हाका काय पयलीं सांगूंक नासलें की तूं पोटार बीन न्हिदोंक मेळना तुका म्हणून, सो तूं मातशें हें करचें पडटा. हांव न्हिदलो कसो, पोटार न्हिदलो, आनी न्हिदलो तो म्हाज्या सायडीचें जें हें आसता खबर, सायडीक कसो कट पडलो तुमकां फोटो घातला पळय, ते स्टिचीस अशे ओपन जाले म्हाका कळोंक ना ओपन जाले ते. आनी ह्या वाटेंतल्यान सगळें रगत खंय. हांव न्हिदलोलो, कित्याक दिसलें, कित्याक मागीर म्हाका उठयलो, पळय म्हणलें. मागीर परत तेका तें हें केलें आनी दीस टायम तेंच्यांनी घातले कसले जाण स्टिचीस, तेंकां ते विरगाळटा पळय तसले, म्हणजे डिजॉल्व जाता पळय थोड्या दिसांनी, आनी ऑटोमॅटीक हें जाता तशें. आनी ते घातले, आनी स्लो 24 वरां जालीं, आनी इट वॉज हॉरेबल. आनी हांव डॉक्टर परत विचारता, डॉक्टर म्हाका केन्ना वचोंक मेळटलें, कित्याक की फुडलें घराचें चिंतचें पडटा, पेरंट्साचें चिंतचें पडटा. आनी थिंग्स जे जशें दिसता तशें केन्ना आसना. आनी मेन म्हाका टेन्शन जाल्लो, गाडी कशी चलोवन येतलो न्हू, गाडी चलोवपाचें, इट वॉज अ बिगस्ट टास्क. आनी हांवें अंकितान चिंतलें कोणाक तरी फ्रेंडाक फोन मारतलो, आफयतलो आनी बायक व्हरोंक लायतलो, आनी आमी बशीन येतलीं, जावं कशी येतली, टॅक्सी बिक्सी कितें वॉटेवर इट इज. मागीर तुमी जाणा, साक्षात अवी म्हणटा पळय तो, आपणाची गाडी केन्ना खंय सोडून येवपी न्हू. आनी म्हाका थ्रू आउट माय जे म्हाजें जेन्ना ऑपरेट जातालो, म्हाका केजेंच टेन्शन नासलें, फक्त गाडी भायर रोडार पार्क केल्लेली, कित्याक थंय पार्किंग नासलें, रोडार सारकी धुळीन, आनी मातशी मॉडिफायड कशी आहा न्हू, लोकांच्या नजरेक वयता, कोणी काडलें, कितें हयलें, रागान कितें तोडलें फोडलें न्हू. सो म्हाजे तकलेन तें, हांव परत अंकिताक सांगतालो, वचत मातसो पोवन यो गाडी पोवन यो, अशें करून तेका न्हूच म्हणलें. 20 फावटी तरी सांगलें न्हू, कितें म्हणूंक सोदता तूं. मेन थिंग, आमी खंयच्या एरियेक गेल्लेली पळयात, थंयसर बरी दवरलेली गाडी गायब जाता न्हू. अशे थंयसरले लोक म्हणटाले आमकां की थंयसरले खूब चोरयो बिरयो जाता म्हणून. सो अशें टेन्शन कसो जालो. आनी जेन्ना ते 24 आवर्स जाले, म्हणजे दुसरो दीस लागलो, पेन आनीक डबल जावंक लागली म्हाजी, डबल जावंक लागली. सो म्हाका त्रास जावंक लागले, म्हणजे अशें कांय ना, विकनस म्हणजे असो फक्त उबोच रावंक जायनासलो. आनी व्हेरी डिफिकल्ट पार्ट लायफाचो म्हणटा पळय तो म्हाका जालें टॉयलेट, नंबर 2 उठोंक जायना. ओके, म्हाका तेंच्यांनी व्हेलो आनी हांव टॉयलेटीर बसलो. पळयता जाल्यार म्हाजी सारकी, तुमकां अशें कितें सांगू तुमकां, असो एक रॉड आसा असो,
एक रॉड, आणि त्या रॉडार तुम्ही डायरेक्ट असो बसल्यार तुमकां अशें चाप करून भितर वयता पळय रॉड, तसो म्हणजे आवाज सुटना तशें, कित्याक घट घट न्हू तें सीट, तें हेजें टॉयलेट सीट, आनी म्हाका खूब दुखोंक लागलें. सो हांवें चिंतलें, हांवें म्हटलें अशें जावचें ना, म्हाका आनी 1-2-3 दीस रावचो पडटलो थंयसर न्हू आं. सो अनफॉर्च्युनेटली इट टूक मी अरावंड 2-3 days, 3 दीस कितें म्हाका लागले. मागीर चलपाक बीन जावंक लागलें नॉर्मली. ओके, सो पयले डॉक्टर चॅक करूंक लागलो हांव कसो कितें चलता कितें. तेजे उपरांत डिस्चार्ज मेळ्ळो, एवरीथींग इज फायन. आतां आय विल कम टू द मेन पॉयंट. मेन पॉयंट कितें सांग, आमी कोणाक मदत केला खबर आसा, तेज्या वाटेन लिटल बीट डिफिकल्ट आसा. म्हाका काडून, म्हाजें काडून दुसऱ्याक घालपाक दॅट इज डिफिकल्ट, आनी तेजे बद्दल आमकां कांयच इन्फॉर्मेशन ना, आजून मेरेन कांयच इन्फॉर्मेशन ना. ओके, तेज्या पेरंट्सांक विचारलें हांवें, आजून कांय ना म्हणटा ते, कांयच ना, अंडर ऑब्जर्वेशन. आनी डॉक्टराक विचारलें आनी डॉक्टर कांयच सांगिना. डॉक्टर म्हणटा जावनी सगळें सारकें. आनी येस, तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, प्लीज प्रे करा म्हाका न्हू, फुडल्या मनशाक प्रे करा. कोणाचें चेडूं, कोणाचें कितेंय जावं, फाल्यां हें जें सिच्युएशन आमी पळयता तें तुमी तुमच्या फॅमिली मेंबरां वांगडा कोणाक जावं नजो म्हणून मागा देवा कडेन न्हू आं. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट पार्ट लायफाचो. आनी हांवें जें कितें केलां, म्हाका खूब जाणांनी सांगलें कित्याक तूं कित्याक करता, लोकांचे इतले बरें करून कांय फायदो ना, लोक तुका विसरतलो, कोणाक तूं मदत करता तो मनीस तुका विसरतलो, त्या मनशांची खुदची फॅमिली कित्याक ना हेल्प करपाक ना, तूं कित्याक गेला. सो आय नो गायज, तुमी म्हाका खूब केअर करता, बट जेन्ना आमी फस्टूच 2-3 जाणांक हेल्प केल्लो, आनी आमकां बॅक फायर जाल्लेलें, दॅट टायम माय मॉम, म्हाज्या मामीन सांगलेलें म्हाका की तूं कितेंय करता न्हू, तूं एक्सपेक्ट करूं नाका कोणा कडल्यान की दॅट पर्सन वील हात वयर तकलेर धरून तुज्या सदींच असो म्हणटलो की गॉड ब्लेस यू. इन सर्टन टायम तो मनीस तुमकां डेफिनेटली विसारतलो, ऑर युजलेस कसो ट्रीट करतलो, सारकें न्हू. अशें हांव सगळ्यां कडेच म्हणिना, व्हेरी लेस पीपल अरावंड देर. आनी येस गायज, हांव चड एक्सपेक्टेशन दवरिना. हांवें कितें केलां, गॉड इज माय विटनस. देवान म्हाजें बरें पयल्या पुरो, जावं म्हाजो फ्युचर, जो म्हाज्या फ्युचरान म्हाज्या भुरग्यांक देवान बरी भलायकी दिल्या पुरो, आमकां दिना जाल्यार, सारकें न्हू आं. आमी तेच चिंतून आमी फुडें सरलीं. आनी सो सॉरी गायज, इतले दीस तुमकां ब्लॉग घालूंक ना, म्हाजी सारकी हालत टायट जाल्लेली. तुमकां खरें सांगता, जेन्ना हांव ट्रॅव्हलिंग करून येतालो घाटार, इट टेक्स मी अरावंड 2 or 2.5 hours वयरसून सुशेगाद घरा पावपाक, घाट काडपाक आख्खो. बट त्या दिसा एकाक चालू केल्ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6:30, 6:30, 7 जाली, आनी आमी घरा पावली 7:30 कितें तरी. इट वॉज टोटली डिफिकल्ट फॉर मी. मातशें वणक्यान वयतालें, गडाक जातालें आनी सिटार बसता न्हू, आनी त्याच पोर्शना कडेन न्हू तें, सो थंय म्हाका त्रास जाताले. आनी घरा येवन म्हाका खूब त्रास जाले गायज, खूब सारके. न्हिदपाक जायनासलें. मागीर अंकिता कितें करतालें, सोफाचे आमच्या जे कुशन्स आसा खबर आसा, ते कुशन बेडा पोंदाक घालून तेचेर बेडशीट घालून हें करी, म्हणजे स्मूथ करी, अशें वयर अशें करी पळय, अशें हे बेड न्हू जाल्यार असो हें करी, म्हणजे म्हाका फाट अशी दवरपाक तेजेर न्हू आं. आनी थ्रू आवट माय जर्नी सारको डिफिकल्ट पार्ट म्हणटा तो अंकिताचो जाल्लो आसा, कित्याक हांव एक मेल आनी ते फिमेल वॉर्डान बसों शकना. ते बाबडे भायर बसताले आनी अनवळखी लोक सारके तेवटेन, तुमकां खबर आसा कशे थोडे लोक बरे डिसंट आसता, थोडे खाईके तुमकां सांगूंक शकना पळय तसले बुरशे. आनी तेंची लँग्वेज, कोणा कडेन हिंदीन उलोवंक वचत जाल्यार हिंदीत उलोवंक नको, हिंदी इल्ला न्हू आं, हय कितें उलोवंक वयता हिंदी इल्ला. आनी हॉस्पिटलांत जेवण म्हाका जें मेळटालें खबर आहा, हांव कपलार हात मारी, अशें दिसतालें की वचोन खावन येवंक चुपचाप. आनी येस गायज, इट वॉज एडवेंचर फॉर मी. आनी हांवें जें कितें केलां खबर आसा, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, दुसऱ्या खातीर करूंक ना, हांवें म्हाज्या खातीर केलां. म्हाका म्हाज्या जिवाक सॅटिस्फिकेशन मेळपाक की बाबा समवेर आय वॉज गोईंग रॉंग इन माय
प्रिवियस लायफ म्हणजे प्रिवियस लायफान हांवें खंय तरी खूब चुक्यो केल्या आनी प्रायश्चित कितें म्हणटा तें आमचें प्रायश्चित कितें तुका कळ्ळें वर्ड तें कितें म्हणटा मरे प्रायश्चित तें करपा खातीर हांवें कितें तरी बरें करचें अशें दिसलें म्हाका आनी हांवें फुडें सरलो आनी येस गायज म्हाका हांव तुमकां भायर ब्लॉग करून घालूं शकनासलो म्हणून हांवें हांगा बसोनूच ब्लॉग केलो आयचो कित्याक इट्स बीन टोटली कितले दीस जाले आतां 8 9 10 15 दीस जाले हे सिच्युएशनाक आनी हांव आतां सद्या बरो आसा जो तुमकां फोटो हांवें सायडीचो कट पडला तो घातला पळय तो 15 दीस जाले म्हणजे काल काडलेलो फोटो हांवें सो पेकलो तेन्ना तुमकां फोटो काडलो हांवें दाखोवपाक की बाबा कितें जालां कशें कितें पळय तें बट जे मेन आसा पळय म्हणजे ताका तें तोपता आनी ओडटा तें हांव दाखोवं शकना कित्याक तें रायट बोका कडेन म्हणटा पळय आनी तो ऑकवर्ड जातलो म्हाका म्हाजो फोटो तसो तुमकां दाखोवपाक खंयच्या खंयच दिसता लज कशी दिसता सो सॉरी गायज बट तुमचे सगळ्यांचे प्रेयर्स खूब असले बट सो कॉल्ड कोण आमकां भाव भयण म्हणून मानतात तेंच्यांनी केन्नाच आमकां कोणी मॅसेज करून हें करूंक ना की बाबा तुमी आसा न्हू काय म्हणून न्हू सारकें न्हू आनी वी नेवर एक्सपेक्ट एनीथींग फ्रॉम एनीबडी लोक आपणाच्या लायफान बिजी आसा आपणाच्या कामांनी बिजी आसा लोकांक टायम ना की कोणाच्या लायफान कितें सूख दूख कितें चल्लां तें पळोवपाक बट स्टील म्हाका खूब जाणांनी सपोर्ट केल्लो आसा थँक्यू वन्स अगेन गायज आनी मोग आसूं आनी येस हेज्या फुडें तुमकां बरे बरे व्लॉग्स हाडटलो हांव आनी म्हज्या लायफान म्हज्या हेल्था बद्दल कितें डिफिकल्टीज म्हाका हेज्या फुडें फेस करूंक मेळटा तें तुमकां सांगतलो व्हिडिओ एंड करच्या पयलीं तुमकां वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट तुमकां सांगता थ्रू आउट दीस तोपतालो पळय तें म्हणजे ओडून काडटा पळय तेन्ना पासून म्हाका इंजेक्शन मारून म्हणजे कांय प्रॉब्लम कळनासलें कितें जाता पळय तें बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट तुमकां खरें सांगू तुमी हांसतलीं हांव कितें उलयतलो पळय तो पॅन्ट आनी अंडरवेर हांव डायरेक्ट उलयतां जेन्ना हांव काडटालो आनी घालतालो खबर आसा तेन्ना मुवमेंट जाता म्हणजे असो म्हणजे पांय असो घालचो पडटा अंडरवेरीन असो घालचो पडटा पांय मागीर ती वयर घालतात न्हू सो त्या पोशनाक न्हू अशें हें चिड्डातालें अशें पोट अशें न्हू आनी हांगासर म्हाजें अशें दिसतालें की म्हाका कोणी येदो व्हडलो चाकू असो फाटल्यान मारलेल्या भशेन चाक चाक करून आनी दॅट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थींग अशें दिसतालें की कपडेच चेंज करूं नाका पॅन्ट अंडरवेर चेंजूच करूं नाका अशें न्हू अशें इतलें म्हाजें सारकें हाल जाल्लेलें आसा बट कितें करूं नितळ रावंक जाय तें ड्रेसिंगूय करूंक जाय आनी आतां तें हें आसा खबर आसा तें टोटली हील जालें म्हाजें ओके वुंड्स आसा ते टोटली हील जाले फाटल्यानूय जालो फुडल्यानूय जालो मातशें डॉट कशें आसा तांबडे कशें आहा बट जालें फक्त विकनस आसा फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां कितें एक एग्जाम्पल सांगता ही आतां गाडी तुमी पळयता भायर म्हाजी रुमान आहा ती हांव ही रुमांतली गाडी भायर म्हणजे हांगाल्यान भायर आमकां अशें वयर चडाव कसो आहा न्हू म्हणजे स्टेप्स कशे तेजे वयर हांव इजिली काडटालो पण आतां म्हाका ही गाडी म्हाजी स्टँडार अशी काडून मिडल स्टँडार काडपाक जायना सो म्हाजें न्हू तकली डायवर्ट करपा खातीर हांवें कितें केल्ली ही मिडल स्टँडार काडून हांव हेका पॉलिश मारतलो म्हणून आसलो बायकीक पूण हांव मिडल स्टँडार काडूंक गेलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हाज्या हितून कांयच ना एनर्जी म्हणून न्हू कांयच ना इट वॉज टोटली नथींग सो तशें जालां आनी हांगाय संगीताक तुमी अशें पळयता आसतलें उग्गी बांदला तेका जोर आनी थंडी कित्याक थंयसर तेका भायर बसचो पडलो खूब आनी थंय खूब थंडाय आसली सारकी सो ह्या दिसांनी क्लायमेट वयर सकयल जाता हांगासर गरमी थंडी जाता ती सोसूंक जायना सो तेकाय बावड्याक जिवाक बरें ना आनी म्हाकाय बरें ना जिवाक कितें म्हणटा मेन थिंग म्हटल्यार तुमकां कितें सांगतलें जेवण म्हणटा तें सूट जावंक ना म्हाका हय आनी अंकिताक घरा कडेन पावल्यार सोमतें लूज मोशन चालू जालें न्हू म्हणजे सूट जावंक ना तेका आनी येस गायज इन दीस म्हाज्या ह्या जर्नीन हांव तुमकां खरें सांगता देर वॉज ओन्ली वन पर्सन थ्रू आउट माय जर्नी म्हाका 5 म्हणजे तुका कितें सांगू एक वरान म्हाका कॉल मॅसेज येवन विचारपी मनीस जो म्हणटा पळय तो ब्रदर आमचो एलोयशियस ब्रो तूं फायन मरे ब्रो या ओके मरे ब्रो अंकिता इज फायन मरे ब्रो आनी हेल्प जाय ब्रो आनी कितें जाय आनी फायनान्शियली पासून हेल्प केलो तेणी आमकां आनी कितें तुमकां सांगू गायज हांव
एक्सप्रेस करू शकना माझे फिलिंग्स. बट एलोयशियस इज द ओनली वन हांव तुमकां एंटायर म्हाजी जर्नी युट्यूबाचेर हांवें इतले म्हाजे फ्रेंड हांवें जोडले, फॅमिली जोडल्यो. तितूंतलो कोणूच नासलो यु नो इन दीस सिच्युएशन. बट एलोयशियस हर एक 2 वरान म्हाका मॅसेजी, हर एक 5 वरान म्हाका मॅसेजी, अर्द्या वरान मॅसेजी. हांव रिप्लायच करूंक पावनासलो कित्याक मोबायल नासलो म्हाजे कडेन. बट थ्रू आउट माय जर्नी तेज्यो मॅसेजीस, कॉल्स बाबड्याच्यो, हांव ब्रो तुका खरेंच सल्यूट मारता. तुजो असलो भाव सगळ्यांक मेळचो. गॉड ब्लेस यू. आनी गायज म्हाका खरेंच बसोंक चड वगत जायना, हांवें हात धरला असो रावलो हांव. सो प्लीज म्हाका ते त्रास जाता. हांव तुमकां फाल्यां एक बरे व्हिडियोन मेळटलो, नेवे व्हिडियोन. सो फाल्यां भायर कितें करुया ब्लॉग्स. सो चॅनलाचेर नेवे आसा, लायक शेअर सबस्क्रायब. हांव मेळटा तुमकां नेवेन इंटरेस्टिंग व्हिडियोन. आनी तुमी तर अशेंच म्हाजे व्हिडियोज पळोवन मोटिवेट जाता जाल्यार केन्नाच कोणाक हेल्प करपाक हेजिटेट करिनाकात. ओके, नो मॅटर इट इज 100 रुपीज तुमचे कडेन लास्ट आसा, तितूंतले 10 रुपया तरी काडून कोणाक दिवचे. देव तुमकां वयरसून पळयता. नॉट टुडे, नॉट टुमोरो, सम डे विल बी युअर डे. ओके, सो हेच चिंतून तुमी फुडें सरा. आनी हांव मेळटा तुमकां नेवेन इंटरेस्टिंग व्हिडियोन. टिल दॅन टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल. मोग आसूं.